Lokrang, a cultural event, was organized by the Department of Konkani and Visiting Research Professor program at the Goa University. The main aim of the program is to promote authentic Goan culture among the students and give them a platform for showcasing their talents. Present for the inaugural were Governor Mridula Sinha, Vice Chancellor Professor Varun Sani, along with the other dignitaries. An institution from Sattari, Amche Dais, had exhibited around 2000 rare items that are on the verge of extinction. Students presented various folk dances during the program. आमची विद्यार्थी जी आसा विद्यार्थी वर्ग जो आसा त्या विद्यार्थी वर्गां गोंयच्या लोकसंस्कृती विशीं जागृताय जावची, तांकां आपलेपण दिसचें, तांचे परफॉर्मन्स हांगा जावचे. आनी तुमी पळयलें आसतलें की आमचो कार्यक्रम पत्रिकेचेर अशा पद्दतीन आमी आखिल्ली आसा की विद्यार्थ्याचो मोठ्या प्रमाणात सहभाग ह्या सगळ्या भितर आसा आमचो. ह्यो लोकवेद जो आसा आमचो मौखीक लोकवेद जो आसा आनी लोकवेदा भायर ज्यो लोकवस्तू आसा आनी ते सगळें कितें लोकवेदाचें आसा आमचें तेचें आमी संवर्धन आमच्या आयच्या तरणाट्यांनी कशें करपाक जाय हो उद्देश ह्या लोकरंगा फाटलो आसा. A video journalist Yashwant Parab in Goa University.